प्रितीच्या बाबणीनं तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 5वा विसवूर वोड 17 ते 19 पर्यंत. Mathew chapter 5 verses 17 to 19. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. सोबूत व प्रवादी हाका काडून उडोवंक हांव आयला म्हूण तुमी समजो नाकात. तांकां काडून उडोवंक न्हय, पूण संपूर्ण नायक पावोवंक हांव आयला. खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार सोरो पुऱ्यार कोणोंक जाय तितलें घडले शिवाय समोर तितलें एक सगळ्यावन ल्हान अक्षर वो अक्षरांक लायलेली एक सुपुल्ली तिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटोच जोर कोण ह्या सुपुल्ल्या आज्ञा भितरली एक पर्यंत मोडटीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयतीत, तांकां देव सुर्गीच्या राज्यांत सगळ्यावन ल्हान म्हूण लेखतलो. पूण देव सांबाळटीत आनी हेरांक शिकयतीत, तांकां देव सुर्गीच्या राज्यांत व्हड म्हूण मानतलो. प्रितीच्या बाबणीनं आयज जें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत जेजू सुमूर्ती विशीं आमकां शिकोवन दिता. आनी आयचें शिवर्तमान जें जेजू आमकां आपले देवाचें उतर शिकयता ती सजमणी आमकां मेळचे पयलीं आमकां जाय सजमणी पयलें कितें घडलें तें आनी आतां खंयच्या कोरारान आमी आसा तें. भाव भयणीनो, देवान मोजेसा वरवीं इस्रायली प्रजेक एक मानमेंट दिल्लो आनी हो जो मानमेंट आसलो हो कायद्या प्रमाणे आसलो, मोजेसाच्या कायद्या प्रमाणे आसलो. हें कर, तें कर, हें कोन्न नाका, तें कोन्न नाका. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना देवान मोजेसा वरवीं हो कायदो दिलो लोकांक, लोक आयज तो कायदो पाडून तांकां आतां सगळें बरें देवाचें मेळटालें. कित्याक त्या वेळार देवान हो कायदो थारायल्लो आनी ताणें मोजेसा वरवीं लोकांक सांगलेलें, बाबा तुमी अशें हें सगळें करात आनी देव तुमकां बेसांनी भरतलो. आनी भाव भयणीनो, इस्रायलची परजा आतां हे सगळे कायदे पाडूंक सोदताले आनी सगळें पाडूंक जायनासलें. कित्याक भाव भयणीनो, कायदो करून आमच्यान देवाचो मोग करूंक जायना. आमी समजा कोणें आमकां सांगलें, आमी ऑफिसान गेलीं आनी आमकां सांगलें तुमी 9 वरांचेर येवंक जाय, 5 वचोंक जाय, हें काम करूंक जाय, तें काम करूंक जाय आनी सगळें आमकां बरे भशेन सांगतात. पूण थंयसर मोग ना, थंयसर सजमीकाय ना, थंयसर एका मनशा बरोबर संबंद ना. थंयसर फकत आमी येता, कायदो पाळटा आनी वेता. कोणाक जाय भाव भयणीनो अशें जियेवपाक? म्हणटच पोन्न्या कोरारार लोक फकत कायदे सांबाळटाले. मोजेसाच्या कायद्या वरवीं देवान तांकां लोकांक सांगलेलें अशें करूंक जाय, तशें करूंक जाय आनी लोक प्रयत्न करतालो की अशें करपाक, तशें करपाक. साबाताच्या दिसा काम करूंक जायनासलें. थंयसर साबाताच्या दिसा देव मंदिरांत वचचें पडटालें आनी 10% आपले जे दुडो आहले ते दिवचे पडटाले. तेजे उपरांत उपास करचो पडटालो, मागणें करचें पडटालें आनी खूब वस्तू अश्यो मोजेसाच्या कायद्या प्रमाणे बरोवन दवरलेल्यो त्यो लोकांक करच्यो पडटाल्यो. पूण कितें घडलें भाव भयणीनो, हें सगळें करून त्या लोकांक देवा बरोबर संबंद दवरूंक जायनासलो. कित्याक पवित्र आत्मा तांचे भितर नासलो. कायदे पाडून आमच्यान देवा बरोबर संबंद करूंक जायना. भाव भयणीनो, जो कोण देवाचो मोग अणभवला तो आतां कायदे सांबाळटा. कायदे सांबाळून आमच्यान देवाचो मोग करूंक जायना. हें व्हडलें जें पवित्र आत्मा आमकां सांगता. खूब लोक सजमता कायदे सांबाळून देव आमचो मोग करतलो. हें पोन्न कोरार. पूण जेन्ना आमी देवाचो मोग अणभवला तेन्नाच की आमी कायदे सांबाळटले हांव, कित्याक सगळें आमी मोगान करतले हांव. आनी हें पोन्न्या कोराराच्या लोकांक करूंक जायनासलें. पूण आमी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी नव्या कोराराचीं भुरगीं, जेजू ह्या संवसारान येयलो, तो खुर्सार गेलो, ताणें आमची सगळीं पातकां आपले कुडीन घेवन तो आमचें मरण मेलो
ताणें आमचें सगळें शिराप घेतलें, आमचे कोश्टॉक भोगले, आमचे नाकारपण घेतलें, आमची लॉस घेतली, आमची गरीबकाय घेतली, आमची सगळी पिडा रोग घेतलो, आमची सगळी पातकां घेतली, जे आमकां फावो जावंक जालें तो भोगलो, आमचे शिराप घेतले आनी हें सगळें घेवन तो खुर्सार आमचे पासत मेलो. आनी भाव भयणीनो, 3 दिसा उपरांत तो पुनरुज्जीवन जालो. आतां तो ह्या संवसारान येवन पोत्तून सर्गीच्या बाबाच्या उजव्याक बसला. गेल्या उपरांत ताणें पवित्र आत्मो धाडलो आनी आतां जो कोण जेजूचेर बावाट दवरता, आतां तांकां देव आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर देवाचो मोग ओतयता. म्हणटच भाव भयणीनो, आमी देवाचो मोग अणभवूंक आमकां जाय जेजूचेर बावाट दवरपाक. जेजूचेर बावाट दवरिना जाल्यार जेजून कितें घडलां खुर्सार आमी केन्नाच आमकां पवित्र आत्मो मेळचो ना आनी आमी केन्नाच हो देवाचो मोग आमी अणभवूंक पावची नात. म्हणटच आमकां जाय पवित्र आत्म्याची गरज आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर देवाचो मोग ओतयता आनी त्या मोगा वरवीं आतां आमच्यान देवाचे उतर पाडूंक जाता, आमी देवाचो मोग करूंक जाता, आमच्या पेल्याचो मोग करूंक जाता, आमच्या दुस्मानाचो पासून मोग करूंक जाता. कशें आमी भाव भयण करतले? हांव फकत पवित्र आत्म्या उदेशी. तर सुमूर्ती विशीं जेन्ना जेजू शिकवण दितालो, तो सांगतालो की कायदे करून आमच्यान केन्नाच देवा बरोबर संबंद दवरूंक जायना, पूण पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान देवा बरोबर संबंद दवरूंक जाता, मोगाचो संबंद दवरूंक जाता. आनी हो मोगाचो संबंद दवरल्या उपरांत आमच्यान आमच्या भाव भयणीचो, आमच्या दुस्मानाचो पासून मोग करूंक जाता. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शिवोर्तमाची आमी नियाळ करता, ह्या कॉरिजमाच्या दिसांनी आमी आसा, फकत कायदो केलो, उपास केलो, मागणे केले, खुर्साची वाट केली, मिसाक गेले, तेर्स केलो, मागणे केले, देवस्पण केले आनी आमी समजता की आमी खरेपणी देवाचो मोग करता म्हणून आमी चुकतले. आमी हें करूंक नाका म्हणून हांव म्हणटा पयलो आमी देवाचो मोग अणभवूंक जाय. पयलो पवित्र आत्म्या उदेशी आमचो देवान आपलो मोग आमचे भितर ओतूंक जाय. मागीर जेन्ना आमी मिसाक वेता, तेर्स करता, उपास करता, खुर्साची वाट करता, आतां तें मोलादीक जाता, कित्याक जें आमी करता आतां मोगान करता. हेच भाव भयणीनो, ही सजमणी घेवन आयजतान आमी हें सगळें आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवया, हें भावार्थीचें जिवीत जिवया, देवाच्या उतरान रिगून रावया. देवाचो मोग जो पवित्र आत्म्यान आमचे भितर ओतयला, तो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.